जरी तर येवपी लोकसभा वेंचणुकेक श्रीपाद भाऊक तिकेट दिली ना तर पक्षाकडेन तिकेटी खातीर आपूण कार्यकर्त्यांक घेवन दावो करतलो। आपूण पक्षाचो निश्ठावंत कार्यकर्तो आसा। पक्षान ज्या ज्या फावट जबाबदारी दिल्या ती आपणेन पार पाडल्या। पक्षाकडेन लोकसभा वेंचणुकेक दावो आपूण कार्यकर्त्यांच्या समर्थनात करतलो म्हण भाजपाचो उपाध्यक्ष तशेंच आदलो पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकर उलयला। RDX खातीर साळगांवच्यान गौतम शिरोडकार। व्हॉट्सएप येतात आणि कितें येतात हांव तिजेर बिलीव जायना, हांव तें सत्य आसा अशें म्हणिना। पूण जर तशें आसा कांय कारणाक लागून हें आसा जाल्यार म्हाजो क्लेम आसा, ठाम आसा आनी हांव पक्षा कडेन हांवेन सांगून काडलेलें आसा आनी हेज्या फुडें जशें लागीं इलेक्शन येता तेन्ना हांव म्हज्या कार्यकर्त्यांक घेवन हांव क्लेम करतलों की हांव एक कॅन्डिडेट म्हणून हांव म्हाका कन्सिडर करचो। हांवेन पक्षा कडेन क्लेम केल्ली आसा की एज अ श्रेष्ठ म्हणून पक्षान काम केल्लो कार्यकर्तो म्हणून म्हाका लोकसभेचो म्हाजो विचार करचो। कित्याक हांवेन केन्नाच पक्ष बदलूंक ना, हांवेन केन्नाच पक्षाच्या विरुद्ध काम करूंक ना। जेन्ना जेन्ना म्हाका सांगला महाराष्ट्रात वच, जेन्ना म्हाका कर्नाटकात वच, जेन्ना म्हाका नॉर्थ गोवा वच, म्हाका म्हाजे कारकिर्दीन तुमकां खबर आसतली दॅट इज द लास्ट मोहीम आमच्या हेजी आमच्या बीजेपीचे सदस्य बनवणारी आम्ही 4.5 लाख बीजेपीचे मेंबर केले, ती माझी कारकिर्दीन केली। मनोहर पर्रीकाराचो 60वो बर्थडे केलो पळय, कांपालार केलो हेजो व्हडलो पळय, तो म्हाज्या अध्यक्षतेखाला केलो। कसली जबाबदारी जर दिली जाल्यार डेफिनेटली हांव करतलो। म्हाका करपाची कॅपासिटी आहा आनी कार्यकर्ते म्हाज्या बरोबर आसात। कार्यकर्त्यांक घेवन फुडें वचप हें म्हाजें सदैव म्हाजें एक ध्येय आसा आनी म्हाजो विचार आसा। तो विचार घेवन हांव फुडें म्हाज्या विचारान पडटा पळय तो विचार घेवन हांव फुडें वयतलों।